हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वन्स अगेन द न्यू ब्लॉग. आणि आयज आमी आयिल्ले आसा अशा एका जाग्यार जो राना वाठारांनी भरिल्लो आसा. तुम्ही पळोवंक शकतात चार वाट्यांनी हांगासर हिरवीगार जी आसा ती झाडां आसात. आणि हो गांव जावन आसा आमच्या वाळपयचो गांव. आणि आयज आमी हांगासर एडवेंचरस ट्रिपीक लागून आयिल्ले आसात. तुम्ही पळोवंक शकतात आमी आतां ऑफ रोडार आसात. रोखडेच कळटलें आमी आतां खंय आयिल्ले आसा ते. फ्रेंड्स, आता आम्ही आयिल्ले आसा नारायण फार्म हांगासर वाळपय कोपट हांगासर. आणि हो जो फार्म आसा तो वाळपयच्यान 4 किलोमिटर आसा. आणि तुम्ही जाणा आसतले ह्या दिसांनी जे पावसांतले आमच्या सरकारान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे आसा ते वॉटरफॉल आसा ते बंद केल्ले आसा, नॅचरल वॉटरफॉल्स. आणि ह्याच कारणाक लागून आमचे कितलेशेच जे गोंयकार आसा ते पावसाचो आनंद घेवपाक लागून अशी जी आसा सुवाते सोदता जंय ते मजा करूं शकता. आणि अशी एक सुवात आसा आमच्या वाळपय कोपाड्ड्या ह्या वाठारान. आणि ही सुवात आसा जावन आसा नारायण फार्म. आणि हांगासर तुम्ही एडवेंचरस अशी एक ट्रीप करूं शकतात. हांगासर स्विमींग पूल आसा तांची, तशेंच हांगासर तांची नर्सरी आसात. आणि कितलेशेच हांगासर तांची एक्टिविटी अशी जशें हांगासर तुमकां जी मनसून फीस आसा ती सामकी रिजनेबल रेटीन आसात. कमीत कमी 300 ह्या रेटीन आसात. आणि तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर कितलेशेच तुमी एक्टिविटीज करूं शकतात. तांचे कडेन बऱ्यापैकी अशे गार्डन आसात, मजा करी सारखे अशे कितलेशेच तेंचे कडेन एडवेंचरस अशे एक्टिविटीज आसात. तुमी हांगा येयल्यार उपरांत तुमकां अनुभव मेळटलो. आम्ही सगळ्यात पयलीं हांगासर त्यांच्या नर्सरीन वचून पळयलें की तांचे कडेन कसली कसली झाडां आसा ती. ताका लागून आमी आतां नर्सरीन वयता. नर्सरी आसा ती ह्या तेंचे जे हें आसात स्विमींग पूल आसा ताच्या फाटल्यान आसा तेंची नर्सरी. आनी बरे तरेन मेंटेन केल्लेली आसा नर्सरी. आतां आमी थंय वयता. आणि ही पळयात तेंची कॉटेजीस आसा. आणि बसपाची सिटींग अरेंजमेंट बऱ्यांतली बरी तांच्यांनी केल्लेली आसा हांगासर तांच्या गार्डनान. आणि जायती सुविधा आसा हांगासर. तुमकां म्युजीक सिस्टम हांगासर जाय जाल्यार रिजनेबल प्रायसान मेळटा. तशेंच किचन मेळटा तुमकां. जायत्यो सुविधा हांगासर तांच्यांनी दवरलेल्यो आसात. हांगा आमच्या वाळपय वाठारांत येयात आणि ह्या फार्माचो आस्वाद घेयात आणि एडवेंचरस ट्रीप आनी मजा करात हांगासर. पळयात आयज जो आसा तो संडे आसल्या कारणान हांगा क्रावडेड आसा. कितलेशेच लोक हांगासर पाविल्ले आसा. कितलेशेच वाठारांतसून जे पयसल्यान हांगासर लोक आयिल्ले आसात. ह्या लोकांक कितलेशेच लोकांक विचारले ते वास्को, मडगांव, पणजे ह्या भागांतल्यान आयिल्ले आसा.
त्यांच्या नर्सरींतल्यान काही झाडां घेतलेली आसात आनी ते आमी वयताना व्हरतले. तुम्ही पळोवंक शकता काजूची कलमां घेतलेली आसा आमी, तशेंच काही माडयो घेतलेल्यो आसा आमी आनी त्यो कमी दरान ते विकता आनी बरे तरेचे आनी बरे प्रकारचे हे झाडां आसात. तुमी हांगासर झाडां बी व्हरूंक शकतात हांगासर येवन. हांवें जी 7-8 वर्सां पयलीं झाडां लायलेली ती बरे तरेन हांगा लागतात आनी एकदां तरी ह्या फार्माक भेट दियात, नक्की भेट दियात. बरे तरेचो एडवेंचरस हांगासर तुमकां अनुभव मेळटलो. एंड थँक्यू वेरी मच फॉर वॉच माय व्हिडिओ.